नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. विनेबिलिटी चढ ताकाच तिकेट आमदार असलो म्हणून जायना बीजेपीत घराणेशाही ना अपवाद आसूं येता घरकान्नी तिकेटाचेर वेंचणूक स्ट्रॅटेजिस्ट फडणवीसाचे हेड ऑन शिना। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकेचे भेटेर क्वाड राष्ट्र बसका UN असेंब्ली बायडन कमला बरोबर बायलॅटरल ॲपल CEO भारतीय समुदायाची गाठभेट 3 दीस जॅम पॅक शेड्यूल। सरकार आतां करता मायनिंग कॉर्पोरेशनाच्यो गजाली मायनिंग बंदी नोकऱ्यो गेल्यो कोविडांत टुरिजमात हजारांनी जॉब गेले इतलो तेंप केलें कितें आप मागता जा। डिजिटल मिटराक पयलीं पैसे भरात मीटर बसयात सोंपतेच अकाउंटात पैसे सरकारी अधिसुचोवणेंत दुरुस्ती येरादारी मंत्री म्हणटा आदी स्कीम घेतिल्ल्यांकय फूल पैसे। सत्तेत येवचेत ना ते खंयचीय आश्वासनां दिवंक शकतात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो दिल्लीचो मुख्यमंत्री केजरीवालाक थोमणो सरकार प्रायव्हेट नोकऱ्योय दिता स्किल अपग्रेडेशनय खंय करता। बेरोजगारीचो प्रश्न सध्या आनी नव्या सरकाराक मोठें आव्हान मायकल म्हणटा मायनिंग टुरिजम सुरू जाता तेन्ना जाता मेळटा ती संद घेवन एकदांच्या कामाक लागात। आनी नॅशनल थिएटर बिल्डरांक मार्केटाची 3rd फेज मायग्रंटांक दिवपाचो प्लान आदल्या महापौरांची प्रस्तावाक हरकत महापौर म्हणटा महापालिकेक पयसो जाय परिस्थिती सारखी ना। विनेबिलिटी चढ ताकाच तिकेट आमदार असलो म्हूण तिकेट मेळटलीच अशें ना तिकेटी थारायतना ग्राउंड सर्वे म्हत्वाचो आसतलो। वेंचणूक स्ट्रॅटेजिस्ट देवेंद्र फडणवीस प्रुडंटाचेर हेड ऑन उलयलो बीजेपींत घराणेशाही ना कांय अपवाद खंय आसूं येतात आमदारांचे घरकान्नीक तिकेट दिवपाचेर फडणवीसाचें शिनाल अल्पसंख्यांक पक्षाचेर बेजार आसपाचें खंय कारणच ना गोंयांत तांच्या सगळ्यांत चड आमदार। पक्षाला काय वाटतं की जे आयात केलेले नेते आहेत त्यांनी सुद्धा तुमच्याकडे बोलताना चिंता व्यक्त केलेली आहे त्यांना कदाचित तिकीट मिळणार नाही। ही जी तिकीट देण्याची प्रक्रिया असेल पार्लमेंटरी बोर्ड आहे सगळं आहे पण मूलभूत कुठल्या आधारावर ती दिली जाईल? तिकीट देताना त्याचा आधार जो आहे हा आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे सर्वेज केले आहेत आणि त्याच्या आधारावर आम्ही असेसमेंट करणार आहोत आणि बेसिकली विनेबिलिटी हा देखील एक मेजर क्रायटेरिया असेल। समजा आत्ता जे काही आमचे 27 लोक आहेत यातलं कोणाचा परफॉर्मन्स अजून तरी असं लक्षात आलं नाही पण हायपोथेटिकली कोणाचा परफॉर्मन्स अगदीच वाईट आहे तर तो सिटिंग आहे म्हणून त्याला देता येणार नाही। विनेबिलिटी हा क्रायटेरिया असेलच। यावेळेला असं म्हटलं जातं की मायनॉरिटी कम्युनिटी पक्षापासून दुरावत चाललेली आहे गोव्यातही तुम्हाला असं वाटतं का? पहिला प्रश्न। दुसरा प्रश्न सध्याचं नेतृत्व जे आहे त्या नेतृत्वामध्ये ही दरी भरून काढायचं सामर्थ्य आहे का? माझा प्रतिप्रश्न असा आहे की BJPच्या कार्यकाळामध्ये वेदर इट इज सेंट्रल गव्हर्नमेंट और स्टेट गव्हर्नमेंट असं कोणतं डिस्क्रिमिनेशन झालं की ज्याच्यामुळे मायनॉरिटी कम्युनिटीने आमच्यापासून दूर जावं? आमचा नारा तर सबका साथ सबका विकास आहे। आमच्या योजना त्या देशातल्या असो की राज्यातल्या असो त्या नॉन डिस्क्रिमिनेटरी आहे। हिंदूंकरता योजना आहे आणि कॅथलिक करता नाही अशी कुठलीच योजना नाही हिंदूंकरता योजना आणि मुस्लिम्स करता नाही अशी कुठलीच योजना नाही। सो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी आम्ही त्या ठिकाणी आमचा कारभार चालवलेला आहे। शेवटी मायनॉरिटीजशी देखील ही चर्चा करू त्यांचे जे लीडर्स आहेत त्यांच्याशी आम्ही चर्चा करू। आज आपण जर विचार केला तर सर्वात जास्त कॅथलिक MLAs आमच्याकडे आहेत आणि या सगळ्या याच्यात आमच्या राज्यामध्ये कॅथलिक MLAsवर किंवा कॅथलिक कम्युनिटीवर किंवा मुस्लिम कम्युनिटीवर
कुठलाही डिस्क्रिमिनेशन झालेलं नाही. सो आय थिंक वी विल एंगेज विथ देम आणि आम्ही त्यांना निश्चितपणे हे कन्व्हिन्स करू की वी आर नॉट अगेन्स्ट देम. अनेकांना वाटतंय की आपल्या पत्नीला तिकीट दिलं जावं, आपल्या भावाला तिकीट दिलं जावं. तुमचा आजचा ब्रेकफास्ट मायकल लोबनच्या घरी होता, तुमचं दुपारचं जेवण बाबू कवळेकरांच्या घरी होतं आणि संध्याकाळी तर तुम्ही सिक्सरच मारला डिनरला. काय वाटतं आपल्याला या प्रश्नाकडे पक्षानं कसं बघावं आणि कसं बघतोय? भारतीय जनता पक्षामध्ये फॅमिली राजची पद्धत नाही. साधारण आमच्या इकडे काही घरांमध्ये 2 तिकीटं यापूर्वी देखील दिली गेली आहेत, पण ती अपवादाने द्यावी, तो नियम करू नये, अशा प्रकारचं आमच्या पक्षाचं मत आहे. निर्णय घेताना देवेंद्रजी कुठल्या मुद्द्याला प्राधान्य राहणार, फॅमिली राजच्या का विनेबिलिटीच्या? कारण तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे, काही सीट्स अशी आहेत जिथे विनेबिलिटीचा फॅक्टर जरूर आहे. सर, पक्ष जेव्हा या विषयाकडे बघताना कुठल्या मुद्द्याला प्राधान्य देणार? नॉर्मली काय असतं की विनेबिलिटी हा फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट क्रायटेरिया असतो आणि तो मेजर क्रायटेरिया असतो. पण कधीकधी परिस्थिती अशी असते की एखाद्या वेळी म्हणजे विनेबिलिटीच्या क्रायटेरियामध्ये कमी अधिक असताना देखील पार्टी निर्णय करते. पण ओव्हरऑल म्हणजे असं मी म्हणेन की 95% मार्क्स हे विनेबिलिटीला असायला पाहिजेत. आणि त्याच वेळेला तुम्ही ही गोष्टही स्पष्ट करता की एका पती पत्नीला तिकीट दिलं म्हणून तो नियम समजून दुसऱ्याने मागू नये. अर्थात नियम समजून तो मागू नये. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सावन 3 दीस अमेरिकेचे भेटीर. 1.5 वर्सांत पहिली मोठी विदेश भोंवडी. बायडन अध्यक्ष असताना पहिली अमेरिका भेट. अख्खो संवसार अमेरिकेतल्या भारतीयांची भेटेचेर नजर. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया बरोबर क्वाड राष्ट्रांची बसका. बायडन कमला हॅरिसा बरोबर बायलॅटरल. UN आमसभेक संबोधन. ॲपल CEO भारतीय समुदायाकडेन गाठभेट. 3 दीस जॅम पॅक शेड्यूल. The Prime Minister will participate in the COVID-19 global summit as well, hosted by President Biden tomorrow. So there is another conference before the actual meeting. Prime Minister will join Prime Minister Morrison, Prime Minister Suga and President Biden for the summit. 4 leaders will share views and perspectives on the regional situation and the emerging challenges, including in South Asia and the Indo-Pacific region. On how to work together to contain COVID-19, evolve a common approach to emerging technologies and a means of addressing climate change. Our stakes as a neighbor and a long-standing and preferred development partner of the people of Afghanistan. In this context, we would undoubtedly discuss the need to stem radicalism, extremism, cross-border terrorism, and the dismantling of global terrorist networks. On the 25th of September, the Prime Minister will be the first head of state or government to address the United Nations General Assembly at its 76th session. While addressing the UN General Assembly, the Prime Minister will dwell on the important issues, including the regional situation, cross-border terrorism, global efforts to combat COVID-19 and climate change, and the need to reform multilateral institutions. सरकार आता मायनिंग कॉर्पोरेशनाच्यो गजाली करता. इतलो ते मायनिंग बंदीन नोकऱ्यो गेल्यो. कोविडांत टुरिजमांत हजारांनी जॉब गेले. तांचे खातीर कितें केलां तें सांगचें म्हूण आपाचो सरकाराचेर फार. BJP वाल्यांनी दिल्ली सरकाराक जाप विचारचे आदीं अभ्यास करचो म्हणून दिल्ली आपाचे आतिशीची जाप. BJPन खंय आपाचो धसको घेतला. मैं बीजेपी से पूछना चाहूंगी कि आज आप कह रहे हैं कि हम माइनिंग की समस्याएं सुलझाएंगे, हम एक माइनिंग की कॉर्पोरेशन शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी तक आपने ऐसे लोगों के लिए क्या किया है जिनका रोजगार माइनिंग की वजह से चला गया है? जिन लोगों की लाइवलीहुड पर टूरिज्म खत्म होने की वजह से, टूरिज्म डाउन होने की वजह से जिनके लाइवलीहुड खत्म हो गए हैं, उनके लिए गोवा की सरकार ने पिछले 1.5 साल में क्या किया है? BJP has shown that they cannot deliver. BJP has shown that they cannot deliver on basic services. Anyone who travels in Goa today knows
that there is less road and more potholes on the road currently. I was very worried that since yesterday, since I've been here, I'm going to go back with a broken back. Is there rocket science in having proper roads? Is there rocket science in having 24/7 electricity? Is there rocket science in having good healthcare facilities? Is there rocket science in skilling people? पूण भारतीय जनता पार्टीक 24 तास लागले रिएक्शन दिवपाक. ते तकली खाजयताले कितें उलयताले काय म्हणून, कोण उलयतलो काय म्हणून. म्हाका दिसता कोणूच आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक येवपाक तयार ना. तांकां थंय धुकलून वयर बसयल्ले अशें दिसलें. ते 15-20 मिनटां कितें बडबडले तांकां सुद्दां खबर ना. हांव गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक मागता भारतीय जनता पार्टीची आयची प्रेस कॉन्फरन्स पळयात. 15 मिनटां फक्त हे बडबडल्या. तांकां कितें आन्सर कितें उत्तर दिवपाचें आशिल्लें मात सुद्दां कळूंक ना. तुमी परत परत म्हणूंक लागले की ते सरकारान ना, ते कितें उलोवंक शकता. बरें आसा, तुमी सरकारान आसा न्ही. तुमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतली जर एम्प्लॉयमेंटाच्या विशयाचेर, तुमी सांगूंक जाय आशिल्लें तुमी कितें करता काय म्हणून. डिजिटल मिटराक आदी पयशे भरपाचे. मिटर बसयल्या उपरांत सोंपतेच अकावंटात पयशे पावतले म्हूण सरकारान अधिसुचोवणेंत दुरुस्ती केल्या. मिटर 11,234 रुपया पडटा. आदले स्किमी प्रमाण मिटर बसयल्ल्यांक मिटर बसयतकीच 4,290 पावल्यात. उरिल्ले 6,944 वर्सां उपरांत मेळपाचे आशिल्ले ते आतां रोखडेच मेळटले म्हूण येरादारी मंत्री महावीन सांगता. आतां आमी सरकारान ठरयलें की आमी आमच्या टॅक्सी भावांचेर विश्वास दवरतले. आमी फूल एमावंट कॉस्ट ऑफ मिटर प्लस डेटा चार्जीस प्लस रिचार्ज हें सगळें तांकां 11,234 सरकारा पडटा. नाल्यार पयले फकत अरावंड 8,000 सुमारान आनी थोडे चिल्लर पडटले. ते पडटले कित्याक आमी कॉस्ट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट दिताले. आतां आमी फूल एमावंट दिता. आतां फूल एमावंट तांकां कसो मेळटा, तेणी मिटर येयल्ले बसयले तेंचे एकावंटा तो एमावंट क्रेडीट जाता. एक फॉर्म भरले आनी ते फॉर्मेलिटीज कंप्लीट केले म्हणटच मागीर तेंचे कडेन. सर, जे तांकां रिफंड जावपाचो आहा, इट इज गोइंग टू बी इन वन शॉट ऑर हाव इट इज गोइंग टू बी? इट इज गोइंग टू कम डायरेक्टली इनटू देयर अकाउंट? इमिडिएटली. जे कोण सत्तेंत येवचेच ना ते खंयचीय आश्वासनां दिवंक मेकळे. आपणे आदींच सगळीं कामां केल्यांत म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो दिल्लीचो मुख्यमंत्री केजरीवालाक तोमणो. प्रायवेट कंपन्यांनी नोकऱ्यो दिवपाचें कामूय खंय आमच्या सरकारान केलां. सगळ्या ITIंनी स्कील अपग्रेडेशनूय चालू आसा म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. दुसरे वटेन गोंयचे BJPन दिल्ली सरकाराक जॉबा वेल्यान जाप विचारली. दिल्ली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीच्या रिपोर्टा प्रमाण खंय फक्त 214 जॉब दिल्यात. म्हजें मॉडल करियर सेंटर जें आसा हें सगळ्यांत पयलीं सुरू केलां. म्हाका दिसता एप्रेंटिसशीप स्कीम, फेलोशीप स्कीम, मॉडल करियर सेंटरच्या वतीन गव्हर्मेंटच्या वतीन प्रायवेट सेक्टरात जॉब दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान. हें आतां न्ही, म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी फाटले फावटी आमी 170 ऑर्डरी मॉडल करियर सेंटरांतल्यान आपल्यो गोदरेज आसतली, कॉलगेट आसतली, मर्क आसतली, ह्या प्रायवेट कंपनींनी आमच्या मॉडल करियर त्या खातीर आमचें गव्हर्मेंट हें प्रायवेट सेक्टरान नोकऱ्यो दिवपाचें काम हें म्हाजें करता. ते परवरी ज्यो दिल्या पळय न्ही रे, ते एप्रेंटिसशिपी खातीर स्कील अपग्रेडेशन करपाचें तो जें सांगता पळय न्ही रे, हांगा स्कील अपग्रेडेशन सगळ्या ITIंतल्यान ऑलरेडी चालू आसा. अंडर द प्रधानमंत्री कौशल्य योजना माननीय पंतप्रधानान PMKVY 1, PMKVY 2, PMKVY 3 स्टार्ट केलें. तो खंय तरी आत्तां ज्यो गजाली सांगता पळय न्ही, हवेतली स्वप्नां दाखोवचें न्ही, प्रॅक्टिकल कित्याक तें करचें. सूर्य आनी तारे जे हाडून दितले हें कोणाच्यान सांगूं येता. जे केन्ना सत्तेन हांगा येवचेच ना तेंच्यान दिव येता. आपाच्या संदर्भात दिल्ली कितें परिस्थिती आसा ताच्या सायटीचेर वचून जर पळयलें सरकारी हातूंतल्यान तातूंत ताणें कितल्यो नोकऱ्यो पयलीं लोकांक दिल्ल्यो त्यो पळयात. 2.7 crore पॉप्युलेशन आशिल्ले दिल्ली 400 काय 500 नोकरी दिता. On the employment front, the Delhi government did launch a skill center at Vivek Vihar, but it could not provide jobs to more than 1 lakh, whereas the promise was 8 lakhs. And the statistical handbook of Delhi's employment exchange, हे तांचोच गव्हर्मेंटाचो employment exchange जो नियाळ आसता, showed that the AAP government provided only 214 jobs till 2017. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट.
नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत. फाउंडेशन, JEE, NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या GVM वांगडा. चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. असोच एक तरणाटो श्रीदेश वेळी जांणी ह्या येवजणेचो स्वयं रोजगारा खातीर लाभ घेतला. स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करता आसतना कमी व्याजदरान आर्थीक पाठबळ मेळप हे गरजेचे. कमी व्याजदर आणि एकूण रकमेतले 50% भायरूच अर्धे भांडवल ही या येवजणेची खासियत. ह्या येवजणेचो लाभ घेवन गोंयभर साबार उद्योजक तयार जाल्यात. म्हाजे असले तरणाट्यान, म्हाजे असले भुरग्यान समज स्वता खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां इन्वेस्टमेंटाचो खंय ना जाल्यार खंय धक्को बसता, बाबा तेंचे फायनान्शियल बॅकअप सारकी ना, बाबा तांकां खंय ना जाल्यार खंय कसलो तरी सपोर्ट जाय पयशा वाटेन, जाल्यार तांच्यांनी अवश्य EDCन वचचें. आपूण स्वता खातीर एक कितें तरी करतलो आनी दुसऱ्यांक जॉब दितलो अशें चिंतून बाबा ते EDCंतल्यान जाता तितलो फायदो घेवन आपणी आपल्यालो ओन बिझनस स्टार्ट करचो. तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवन स्वयंपूर्णते कडेन आपली वाटचाल करूं येता. कोविडांत वाडिल्ली बेकारी ही सध्या आनी नव्या सरकारा मुखार मोठें आव्हान. आमदार मंत्री मायकल सांगता. मायनिंग टुरिजम सुरू जाता तेन्ना जाता तरणाट्यांनी मेळटा ती संद साधून खंय एकदांचे कामाक लागचे. सरकार सगळ्यांकूच जॉब दिवंक शकना. वेंचणुके आदीं हजारभर नोकऱ्यो दिवं येतात. टुरिस्टांक पिट्टा म्हणून मायकल पुलिसांचेर चाळवलो. गांधी जयंतीक टुगेदर फॉर बार्देजान बार्देस तालुक्या खातीर सायकलिंग फॉर फिटनेस रॅली दवरल्या. ह्या कार्यावळीची माहिती दिताना मंत्री मायकल उलयलो. स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट जे आता बरे मोठ्या प्रमाणात वाढला, भरपूर मोठ्या प्रमाणात वाढला. हे कशें टॅकल करप, हे कशें एड्रेस करप, हितून सोल्युशन कशें हाडप, भुरग्यांक सेल्फ एम्प्लॉयड कशें करप, हेचेर आमी भार दितले आनी होच आमचो फुडले 5 वर्सांचो एजेंडा आसतलो. सगळ्यांक सरकारी नोकऱ्यो दिवंक जावचें ना. अनएम्प्लॉयड युथाक कडेन मागता की तुमी कितें काम मेवता पळय तें धरपाचें. सद्याक प्रायवेटली खूंय कितें मेवता, कितें बिझनस स्टार्ट जाता कोणाचें थिंगा वचून कामाक लागपाचें. पॅन्डेमिकानसून भायर सरतना ट्युरिजम बिझनस स्टार्ट जालें आनी मायनिंग एक्टिविटी स्टार्ट जाली. डेफिनेटली द इकॉनॉमिक एक्टिविटी इन द स्टेट ऑफ गोवा विल स्टार्ट रोलिंग. अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द बिगस्ट चॅलेंज फॉर दीस गव्हर्मेंट एंड द नेक्स्ट गव्हर्मेंट टू कम. इट्स नॉट ओन्ली द क्वेश्चन ऑफ गिविंग 10,000 जॉब्स. एका मनुष्य 2 वर्सांची टायम लागतलो. आतां आमी सद्याक 2-3 हजार दिवंक शकतले बिफोर इलेक्शन. जो अनाउन्स केला की आमी हे घालतले म्हणून मिटर फ्री दितले, ते इम्प्लिमेंटेशन जावंक ना अजुनी. सो तेजेर डिस्कशन जावन आयज CMन इन्स्ट्रक्शन दिले बाय टुडे ऑर टुमॉरो दीस वील बी कंप्लिटेड. ट्युरिस्ट गोंयान येवपाक लागलेले आहा आनी वयता त्या नाक्याचेर म्हणजे कलंगूटसून भायर सरलो, अंजुनासून पणजे येवपाक भायर सरलो जाल्यार 5 स्वताचेर तांकां ट्रॅफिक पुलीस आडायता. आतां जेन्ना हेल्मेट घालून येता ट्युरिस्ट, ताका टुरिस्ट स्टॉप करपाचो रायट कोणें दिला. सो आमी DYSP ट्रॅफिकाक बाब सलिमाक हिंगा हाडला आयज चीफ मिनिस्टराच्या कॅबिनान आनी ताका एक्सप्लेनेशन CMनूय मागलां, हांवेंनूय मागलें. RC बूक इज नॉट डे, इन्शुरन्स पेपर इज नॉट डे, पोल्युशन पेपर इज नॉट डे. म्हणजे जे कोणें रेंटाक घेतल्या गाडी, 2 व्हिलर असो 4 व्हिलर, ते तेजे प्रॉब्लेम न्हू, ते प्रॉब्लेम ओनराचे. डोंट हॅरस द ट्युरिस्ट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फाटल्या 30 वर्सांचे BJPचे मतदार कार्यकर्ते आपल्या संपर्कांत आसात. तांचे म्हणणे आनी सुचोवण्यो दोनूय गोंय BJPचो इलेक्शन स्ट्रॅटेजिस्ट देवेंद्र फडणवीसाच्या कानार घाल्यात. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराचो पूत उत्पल मिडिया कडेन उलयलो. फुडलें कितें तें खंय पार्टी थारायतली. उत्पल म्हणटा आपलें काम तो चालूच दवरतलो. काम करत रावपाक सांगलें आनी तेच हांवें तांकां सांगलां की हांव अनेक कार्यकर्त्यांक आनी सगळ्या जनरल पब्लिकाकूय आतां काही फुडले दीस मेळत रावतलो, ते संपर्क वाडयतलो. सो तांणी तशेंच कर म्हणून सांगलां. पणजीतल्या बऱ्याच लोकांची इच्छा आहे की तू निवडणुकीत उतरावं, बाबांचा वारसा चालवावा.
कदाचित त्यांच्यापर्यंत तो विचार गेला असेल. त्या संदर्भात काय चर्चा हांवें झाली? तांकां बेसिकली हांव हांगा मेळटा लोकांक आनी हांव हांगा काम करता हे म्हायती दिली. पणजेंतल्या लोकांचे विचार तांचे कडेन दवरले. बाकीचे डिटेलान हांव उलोवंक शकना कित्याक ते प्रोहिबिटीव तांकां आसा, ते आमचे सिनियर लिडर, सो ते तुमी तांकां विचारचें पडटलें आनी कितें. पण जनरली स्पिकींग पणजेच्या लोकांचें कितें म्हणणें आसा जे म्हज्या संपर्कान 30-30, 40-40 वर्सां पयलींचे आमचे कार्यकर्ते आनी वोटर, कोर वोटर आसा, तांचे कितें विचार आसा हे तांच्या पर्यंत दवरपाचें काम करता. नॅशनल थिएटर ही CCP आनी पणजेकारांची प्रॉपर्टी. पणजेचो महापौर ती बिल्डरांक लाटूंक सोदता. CCP मार्केटाची 3rd फेज खंय मायग्रंटां खातीर. जी-सुडाच्या कन्सल्टंटांक मान्यताय दिवपाचो CCPक अधिकार ना. CCPचे दोगूय आदले महापौर फुर्ताद आनी मडकयकाराची कावन्सिलाचे बसकेंत हरकत. महापौर म्हणटा CCPची अर्थीक परिस्थिती सारकी ना. जी-सुडाचे हे हाडल्या आमचे हे करपाक, प्रोजेक्ट करपाक तेंचे कन्सल्टंट लिस्ट, जे लिस्ट आमी काय करूंकूच ना. कन्सल्टंट आमी अपॉयंट करूं, तांकां फायनलायज करपाक आमकां रायटूच ना. आमी सांगला की आमी कन्सल्टंट हे करुया, टेंडर करुया. तिसरें नॅशनल थिएटर ही आमची प्रॉपर्टी हार्ट ऑफ द सिटीन आसा. तो जो ओनर आसा ते ओनराक तेजो हे ओनर न्ही आमचो टेनंट, तेजो लीज केन्ना सोंपलो. They are now trying to sell the property to a builder. जेन्ना हांव मेयर आसलो आनी उदय बाब मेयर आसले, आमकां ते आयिल्ले डील करपाक. आमी सांगले आमचे आदल्या लोकांनी ही प्रॉपर्टी दवरलेली आहा. मार्केट 3rd फेज. हांवें सांगलें ना 3rd फेज कित्याक, कोणाक दिवपाचें आतां, लिस्ट करा, लिस्ट खंय गोंयकारांक ओ मायग्रंटांक. महापौर म्हणटा CCPची आर्थीक परिस्थिती सारकी ना. येणावळ उबी करूंक वेगवेगळे उपाय चल्ल्यात. There is no comprehensive stormwater drainage network for the city. So now G-Suda thankfully is doing one for us, including a detailed project report also, which has not been done. So this is the first time it is being done. Now after this plan comes in, then hopefully we are going to be in talks with other agencies for execution of that work. So this is the Panjim market plan, phase 3. So that also we are in talks with G-Suda to have that plan developed for us. DMA has given us say every year 5 crores. Now the way it was utilized in the past was basically it was given spread out amongst the cooperators and it would never really solve any major problem. So now this year what we're hoping to do is fix one major problem in one ward or in 2-3 wards, how much ever. Theatre thing has been pending since 2010 or earlier than that also. Okay, our financial situation is not the best, but my eventual goal is now to reduce taxes for everyone in the city. But for that to happen we need alternate sources of income that is not only related to taxing people. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. कोंकण रेल्वे पुलिसांनी 2 ट्रेनींनी रेड मारून 37 लाखांचो गुटखा जप्त केलो. 18 तारखेर राजधानी एक्सप्रेसीन 23 लाखांचो गुटखो धरिल्लो. गुटखाची पोटली घेवंक आयिल्ले एकल्याक ताब्यांत घेतलो. मंगळारा 21 तारखेर गोवा एक्सप्रेसींत 14 लाखांचो गुटखो धरला. पयले केशींत धरिल्ल्यान जामिनाक अर्ज घाला. गुटखो खंयच्यान येता ताची खंय चवकशी चल्ल्या. सरकार तुमच्या दारी म्हणटा तें इलेक्शन तुमच्या दारी. सरकार सगळ्या मळांनी फेल. बेरोजगारी वाडल्या, तरणाट्यांक नोकऱ्यो ना, भ्रश्टाचार वाडलो, रस्त्यांची दशा, गुन्यांव वाडले. काँग्रेसीच्या सरकाराचेर आरोपांचेर आरोप. सरकारी कर्मचाऱ्यांक लोकांची कामां करूंक तांच्या दारांत वचचें पडटा जाल्यार खंय सरकार सापूच फेल. आता परत एकदा सरकार प्रशासन तुमच्या दारांत हो एक उपक्रम घेवन फुडें सरल्यात. पूण आज कशें आसा, आज इलेक्शन येयल्याच्या नंतर सरकार प्रशासनाचो मुद्दो घेवन वयता जाल्यार सरकार पक्ष आसलेलो भारतीय जनता पक्ष सेवा आनी समर्पण हो एक दुसरो मुद्दो घेवन लोकां पर्यंत वयतात. प्रशासन तुमच्या दारांत न्ही, खरें म्हणजे इलेक्शन तुमच्या दारांत. राज्यांतली कायदा सुवेवस्था जर पळयली, राज्यांतल्यो सार्वजनीक सेवा जर पळयल्यो, हे सगळ्यो गोष्टी पळयल्यो जाल्यार सरकार खंयच प्रशासनाच्या बाबतींत गंभीर आसा अशें दिसना. आर्थीक दृश्ट्या लोक कशे कंगाल जाल्यात ते पळया. आज धंदे वेवसाय जे आहा पळय हे सगळ्यो गोष्टी पूर्णपणान नश्ट जाल्ल्यो आसा. करप्शन हो प्रकार जो आसा पळय तो प्रचंड मोठ्या प्रमाणात चल्लेलो आसा. पेडण्या महामार्गाची दशा कशी जाल्या ती पळयात दाखयता. बेकारीचे प्रमाण आज आसा पळय ते खंय पावला ते पळया. आज प्रशासन सरकार लोकांच्या दारा पर्यंत घेवन वयता. ह्या 3 म्हयन्यांक कसलो फार्स करपाक सरकार वयता पळय लोकां कडेन ते समजना आमकां. सर्टिफिकेटी दिवपाक जर ऑफिसरांक गांवांनी व्हरचे पडले जाल्यार सरकारचे अपयश कितें आसा पळय हें दिसून येता.
गृह आधार वेळार मेळना. सर्वेंत घाळपणाक लागून कांय जाणांक गृह आधार स्कीम मेळना. पर्वरेच्या बायलांनी हो प्रकार बायलां भुरगीं कल्याण संचालकाच्या कानार घालो. संचालकान खंय तांकां अडेज वरां अपॉयंटमेंट नासतना दवरली. पुलिसांक आपयले म्हूण बायलो बेजार. कोणाक पयशे मेळूना तांकां 30 सप्टेंबर मेरेन अरियर्सां सयत मेळटले. सर्वे व्यवस्थीत जातलो म्हूण खंय संचालकान उतर दिलां. नात अशें बंद जावंक ना हे पयशे. हेच सरकाराच्या टायमार जाल्लेले आसा आनी हे अशें दिसून येता की ही स्टेट ऑफ गोवा न्ही तर स्टेट ऑफ पुलीस 2 वरां आमकां हांगासर वेट करपाक लायलो आनी मागीर पुलिसांक आपयले. म्हणजे कितें चल्लां हे, व्हॉट्स गोईंग ऑन. And in spite of waiting for her, then she calls the cops on us. You know, we did not come here to make a scene, or we did not come here to fight. We just came here to inquire. जेन्ना कोण जेलाचो ना अंगणवाडी कोण तरी सर्वे वयता पळय तो सर्वे तर तेच्या घरा पावत ना. थंय रिमार्क मारलेलो आसा की हाऊस इज नॉट फाउंड. जेन्ना डिपार्टमेंट ताका लेटर धाडटा पळय ते लेटर तेच्या घरा कडेन पावता. जर तुम्ही रिमार्क मारता हाऊस इज नॉट फाउंड जाल्यार तुजो लेटर घरा कडेन कशें पावता. आमी रिव्हेरीफाय करता. तांकां नोव्हेंबर डिसेंबर टायम दिला. सो आनी तांकां जेन्ना मेळटलें न्ही, जेन्ना जेन्युइन आसा तांकां एक सगळे एरियर्सूय मेळटले. आंगणवाडी वर्कर इज ऑल्सो आवर पार्ट ऑफ आवर गव्हर्मेंट मेकॅनिझम. तिका हेल्प करचें आनी तुमकांच फॅसिलिटी दिव करपाक तिका हेल्प करचें आनी तुमचे बेनिफीट तुमच्या अकाउंटार टायमान घेवचे. पयले पयशे येवंक ना गृह आधाराचे बायलांक आमच्या आनी तिने प्रॉमिस केला की बाय द 30th ऑफ दीस मंथ सगळ्याचे पावते जातले. चर्चिल निवडून येता तेन्ना कारमणो उदरगत जाताच म्हूण थंयच्या लोकांक खंय विश्वास. बाणावलेचो आमदार चर्चिलान जानेरा पयलीं कारमणा आर्टिफिशियल टर्फ घालपाचें उतर दिलां. 10-15 हजार लोकांक बसपाची वेवस्था खंय तयार करतलो. ऑक्टोबरांत बुन्याद घालता. पळय MLA जिखून आयला तितलेय टमात कारमनात कितें ना जाल्यार कितें जालांच. हे MP आसतना हे कम्युनिटी हॉल जाला. PWD मिनिस्टर आसतना पंचायत हॉल केले आनी आतां हे पाट MLA आसतना तेणें आतां हे कोण आतां हातूंत 2 दिसां भितर आमगे पंचायत क्लीन करून दितलो ग्राउंड अलॉंग विथ स्पोर्ट्स क्लब मेंबर्स. तेन्ना एक दीस आमी आमगेल्या आमदारा बरें गेले विथ द VDC मेंबर्स विथ द स्पोर्ट्स क्लब आनी तेन्ना आमगे आमदारान एक आश्वासन दिलें की हो ग्राउंड आपूण तुमकां करून दितलोच. आयज हो इनिशिएटीव गेला आनी तो FIFA एप्रूव्ड ग्राउंड जातलो. तो आमगे भुरग्यां सगळे आमगे विलेजीस आमगे सराउंडिंग विलेजीस सगळ्यांक बेनिफीट जातलो ताजो. मागो ते आमगे भुरग्यां कडेन ग्राउंड जाले आनी ते मॉन्युमेंट अशें दवरले तेसो जायना. सो तुमी येवन थिंग खेळपा जाय दाखोवपा जाय आपणा मोग आहा म्हूण आनी तेन्ना की भुरगे वयर सरले. हो ग्राउंड आर्टिफिशियल टर्फ जानेवारी हुणे हो आर्टिफिशियल टर्फ तयार जातलो. लायट तयार जातल्यो आनी एअरपोर्ट कितें बांदपाचें आहा ताका मातशें दिले जायत. तें तर जाल्यार हांव नको पूण येत्या म्हयन्याक फावंडेशन हिंगा घातलें. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौकांत मास्क घालात. विस्कळ भोंवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.